The top 10 headlines are brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। आमदार कार्लुसाच्या एक्स्टॉर्शन केसीत कुकेश रावताच्या जामिनाचेर म्हापशे जेएमएफसीचो ब्रेस्तारा निकाल, हळदोणच्या मतदाराची हस्तक्षेप याचिका मारली भायर। संजीवनीच्या प्रस्तावित इथेनॉल प्रकल्पाच्या RFQक अजून मेरेन बिडर ना, येता त्या 15 दिसां भितर कोणे प्रस्ताव दिल्यार सरकार विचार करूंक तयार। हणजूण वागातोर वाठारात बेकायदेशीर तंबाखू प्रॉडक्ट विकपी दुकानांचेर कारवाय, आमदार लोबो इन एक्शन। हणजुणा एक्शनी उपरांत मायकलाचे कळंगुटे वेब शॉपां बंद। हॉटेल बुकिंगावेलो GST 12% करचो, GCCIचे बजेटा आदी अर्थमंत्री सीतारामनाक विश लिस्ट। इनपूट टॅक्स क्रेडिट नाशिल्ल्यांक खंय 5%। भाटले खुनाचे केशीत धरिल्लो आरोपी अरविंद तिवारी हिस्ट्री शीटर। 2015 ताणें लखनौत मारिल्लो एका बिझनेसमॅनाक। आनीकूय केशी क्रायम शो पळोवन कर्मा। संसदेत NDA आनी विरोधकांचे अदानी सोरोस शक्ती प्रदर्शन। उपराष्ट्रपती आड काँग्रेसीचो अविस्वास थाराव शेळयल्ल्यांत जमा। फक्त 60 सयो, 15 दिसांची नोटीसूय जायना। दिल्ली विधानसभा वेंचणूक आप स्वताचे ताकीचेर लढटलो। काँग्रेसी बरोबर युती ना, आपाचो सुप्रिमो अरविंद केजरीवालान केले स्पष्ट। संजय मल्होत्रान RBIचो 26वो गव्हर्नर म्हणून घेतलो ताबो। देशाच्या आर्थीक धोरणात स्थिरता दवरपाचो यत्न, आव्हानां मतींत धरून खंय RBI अलर्ट। बांगलादेशात हिंदूंचेर अत्याचार चडार अति जाले, बाबा पुता नाका, बांगलादेशाक समजता ते भाशेत समजयात। संघाचे मोदी सरकाराक शिनाल, दिल्लीत बांगलादेशींचे धरपकड। इस्रायलाचे सिरियाचेर 480 एअर स्ट्रायक। इस्रायली रक्षा मंत्री म्हणटा तांच्या हल्ल्यात सिरियन नौदळ काबार। इराणकडच्यान पयस रावात, नेतन्याहूची शिटकावणी।